न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर खंयच्यो घडामोडी जाल्यो, खंयच्या वाठारांत कितें जालें ताचो आमी धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यात पयलीं आमी ह्या रिपोर्टर गौरेशा कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। गौरेश, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान एक एलक्यू घातलेलो। आल्तोन जो MLA आसा तेणें एक एलक्यू घातलेलो आनी ह्या प्रश्नान तेणें विचारलेलें की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान 2022च्यान आयज मेरेन कितले कामगार जे कर्मचारी आसात डिपार्टमेंटाचे ते निलंबीत जाल्यात किंवा सस्पेंड म्हणात, टर्मिनेट म्हणात, कितले जाण जाल्यात हें विचारलेलें। सो ताका आन्सर मेळ्ळा 6 जाण निलंबीत जाल्ले आसा आनी खुबशे अशे अपराध आसात लायक करप्शन म्हणात, मिसएप्रोप्रिएशन, इलेक्शन ऑफेन्स अशे टोटल 6 जाण आसात। सो ही जी बातमी आसा ती तुमी आयज सांजेच्या 7 वरांचेर पळोवंक शकतले। हो स्पेशल रिपोर्ट आहा तो तुमी 7च्या बुलेटिनाक पळयात। फुडें वचूया समिता कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। जमीन हातासपाच्या प्रकरणातलो जो खापो गुन्यांवकार आसा सुलेमान सिद्दीकीन ताणें घाल्लें रिट पेटिशन उच्च न्यायालयान भायर मारिल्लें आसा। तर आपूण जेलींतल्यान पळून वचपाचें जें प्रकरण आसा तें ओल्ड गोवा पुलिसां कडल्यान काडून घेवन CBI कडेन सोंपोवचें अशें म्हणून ताणें उच्च न्यायालया कडेन मागणी केली। पूण ताची ही मागणी जी आसा ती उच्च न्यायालयान न्हयकारिल्ल्याचें कळटा। ही बातमी जी आसा तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। फुडली अपडेट घेवपा खातीर या दिप्ती कडेन। उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण TV कम्युनिटीचे जे सुवातेत बेकायदेशीर रितीन जी लालाकी बस्तींतली जी घरां आशिल्ली ती निमणे मातये भरवण केल्ली आसा। आयज सकाळी तांच्यांनी 25तली 23 घरां जी आसात ती मातये भरवण केल्ली आसा। दुसरी जी अपडेट आसा ती म्हळ्यार लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ले श्री लयराई देवीची जात्रा जी आसा ती मेच्या 2 तारखेक आसा आनी आतां सद्याक जात्रेच्या निमतान तयारी सुरू जाल्ली आसा। तशेंच जे आंगवण करून जे पळय भावीक जे आसात ते आंगवण केल्ले प्रमाणे थंय व्हरून जे भरे लाकडांचे भरे घालतात ताचे विशीं एक आवाहन केल्लें आसा देवळाच्या समितीन। ते जाणून घेवपा खातीर ही बातमी तुमी उजरत पळोवची। तशेंच आयज सत्तरी तालुक्यांतल्या नगरगांव आमेडे वाठारांत हनुमान देवळा लागसार एका तरणाट्याची कूड जी आसा ती सापडिल्ली आसा। श्रवण देविदास बर्वे अशें ह्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा। ताका दुबावीतपणान मरण आयिल्ल्याचें कळटा। देखून ह्या प्रकरणाचो तपास जो आसा तो चालू आसा। ह्यो सविस्तर बातम्यो तुमी गोमंतक टुडे बुलेटिनान उजरत पळोवच्यो। आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार आयज मुरगांव चिकोळणा वाठारांत क्रायम ब्रांचीन धाड घालून 4 किलो 325 ड्रग्स जप्त केला आसा। ताचो किंमत आसा ताची ह्या प्रकरणात पुलिसांनी रेश्मा वाडेकर आणि मंगेश वाडेकर तशेंच निबू विंचड ह्या 3 जाणांक अटक केल्ली आसा। ही सविस्तर बातमी तुमी 7च्या बुलेटिनाक पळयात। तशेंच आतां तुमकां एंकर्सांनी आनी रिपोर्टर्सांनी जे बातमी सांगल्या ते तुमी 7 वरांचेर नक्की पळयात। कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत हांव उत्तेजा गावस। न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या।
पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.